नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। भारत चीन सीमेवेल्या तणावात प्रधानमंत्र्याची अकस्मात लेह भेट, जखमी जवानांची वासपूस, विस्तारवादाचे पर्व सोंपले, चीनाक शिटकावणी, जवानांक बूस्टर, चीनाक उस्तरे। साखळे कोरोना हॉटस्पॉट, रुद्रेश्वर कॉलनीत 8 दुयेंती, मोरले अनसील, वास्कोकारांकडेन सरकार सावत्र वागता, बीजेपी आमदाराचोच आरोप, क्लाफास म्हणटा फिट एंड फायन। कोविड-19 आड भारताचे पहिले कोव्हॅक्सिनाची 15 ऑगस्ट मेरेन लॉन्चाची तयारी, आयसीएमआरान डझनभर वैजकी संस्थांक करूंक लायल्यो मानवी चाचण्यो। विधानसभा अधिवेशन एकाच दिसाचे, आधी सभापतीन म्हणिल्ले 3 सप्तकां, उपरांत 2, निमाणे एका दिसाचेर सर्वपक्षीय बसकेत निर्णय, गोवा फॉरवर्ड मागता व्हर्च्युअल अधिवेशन। सेरुला कम्युनिदाद जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाय, बेकायदेशीर बळकायल्ल्या कोट्यांची जमीन ईडीन घेतली आपल्या ताब्यात, सरपंच आदल्या अटर्नीचेर केस। सीझना आदीच ट्युरिझम प्लान कसिनोवाल्यांचे भरीक, विजय म्हणटा चोरया बारा उगडून पैसो करपाचो प्लान, मुख्यमंत्री म्हणटा रोजगार जाय, शिमे नाक्यांचेर हेरा बरोबर ट्युरिस्ट। आणि गोयात ट्युरिझमाची घडी बसोंक जाय, ती पावला उखलतले, बेकायदेशीर गजालींक आळा बंद, कायदो सुवेवस्था सांबाळपाची जबाबदारी पुलिसांची, नव्या डीजीपीन घेतलो चार्ज। भारत चीन सीमेवेल्या तणावात प्रधानमंत्री मोदीची अकस्मात लेह भेट, जखमी जवानांची हॉस्पिटलात वासपूस, सीमेवेल्या परिस्थितीचो बारीकसाणीन नियाळ, शस्त्रास्त्रां, तंत्रज्ञान, इन्फ्रास्ट्रक्चरान आधुनिक आत्मनिर्भर भारतूच विश्वशांतीक बळगे दिवंक शकता, विस्तारवादाचे पर्व सोंपले म्हूण जवानांक चार्ज करपी चीनाक शिटकावणेचो संदेश, बरोबर सीडीएस लष्कर मुखेली आशिल्ले, चीनाक उस्तरे। भारत माता की जय। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है
उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। साखळे कोरोनाचं हॉटस्पॉट जावंक लागला। रुद्रेश्वर कॉलनीत एके फॅमिलीत 8 दुयेंती सापडले। हॉस्पिटलातले एके नर्सीकूय कोरोना। वास्को कोरोना वाडटा। सरकारान टेस्टीचे प्रमाण कमी केला, मात मोती डोंगरार 2 दिसात 900 वयर टेस्टी। बीजेपीक 4 आमदार दिवनूय सरकार वास्कोकारांकडेन सावत्र वागता म्हूण बीजेपी आमदाराक प्रस्न। फोंड्या पुलीस स्टेशनार होमगार्ड धरून आनीक 3 दुयेंती। मांगूर, वास्को, कुडतरी, जुवारीनगरा उपरांत साखळे कोरोनाचो नवो हॉटस्पॉट जावंक लागला। दिशी दिशी केशी वाडत आसात। हॉस्पिटलांतले एके नर्सीक कोरोना बादलो। देसाय नगरात आनीक 2 कोरोना। रुद्रेश्वर कॉलनीत एकाच फॅमिलीक 8 दुयेंती सापडले। दिवचले केशी वाडटात। साखळे 43 केशी, दिवचल साळ मेळून 8 केशी। मोल्ल्याक कंटेनमेंट झोन डिसील केलो। सरकार वास्कोकारांकडे सावत्र वागता म्हूण आमदार काल्लूस आपल्याच सरकाराचेर फुर्योज। चेकिंग मागना दिता करून काल मोती दोगर जाले 2 दीस जाले 900 लोकांक काल चेक केला मोती दोगर मारगांव। वाय दे नॉट चेक दिस इन वास्को ऑल्सो? वाय वास्को इज गेट स्टेप बाय ट्रीटमेंट? वास्को हैज गिवन 4 बीजेपी एमएलए टू द गवर्नमेंट। वास्को, मुरमुगांव, दाबोली में कोर्टाले। वाय दे स्टेप बाय ट्रीटमेंट ऑफ वास्को फॉर व्हाट? And we have given 4 MLAs to the people of Vasco. Have given 4 MLAs. See, I am actually very sad today that Vasco is being neglected by the government. मांगरावेल्या प्रकरणाचे राजकारण सुरू झाला। फायनान्शियल असिस्ट करपाक जाय, पैसे दिवपाक जाय म्हणटा। हांव सांगूंक सोदता ह्या लिडरांक, आमच्या वास्कोच्या आमदार बाब कालूस आल्मेदान हे ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक सांगलेले आहा की तरी फायनान्शियल पॅकेज ताका तुमी करात म्हणून। तांची खरोखरच परिस्थिती बिकट आसा आणि त्या कंटेनमेंट झोन काडपाक लागून तो फूल प्रयत्न करीत आसा। फक्त की अजून सांगूंक सोदता की कालूसान ते कोण पॉलिटिकल मायलेज घेवंक ना की पॉलिटिकल बारीक कितें काम केलें म्हणून सांगून दिवंक ना। हांगा नाका जाल्लेले बारीक काम करता आनी व्हडली पॉलिटिकल मायलेज करपाक लागून सगळ्यांचे टेस्ट केल्लेल्यो जाल्यार 8 ते 10 दिसां भितर सगळे मंगुरी टेस्ट करून जावपाचे आनी जे कोण कोवीड पॉझिटिव्ह सांपडटा तांकां समज सायडीक काडलेले जाल्यार आयज हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो नासलो, थंयच मिटपाचें। आनी आयज तेंची लोकांचे टेम्पर वाडलेलो आसा। हेचेर पॉलिटिक्स करूंक ना। दीस कोवीड इज एव्हरीवेअर। वास्को, मुरगांव, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, देशभर आणि वर्ल्डभर आसा। आमी सगळ्यांनी म्हणून एकजूट जावन वी हॅव टू लिव्ह विथ इट अँड वी हॅव टू फायट इट आउट। कंटेनमेंट झोन कितलो तेप आसतलो काय म्हूण 500 स्पेड्डार जाल्ल्या व्हडल्या मांगरावेल्या लोकांनी बोवाळ घालो। बड़े लोग नाम खराब करे ने वो करने का नको। क्यों बोले तो सब लोग एक ही नहीं है और ये गंदा खाने वाले सब लोग नहीं रहते। एक तो हम लोग 2 महीने से घर में, फिर आधे से लोगों ज्यादा तो बाहर करे हम मंगूर का नाम खराब करके अब मंगूर का लोग बाहर ले रहा नहीं है। और क्या बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ तब काम पे ले। अभी क्या है और काम को जा रहा है। एक हमारा 2000 बच्चों को देखना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कितना टेंशन रहते हैं। फोंड्या पुलीस स्टेशनार आनीक 3 जाण कोरोना पॉझिटिव्ह। एक कॉन्स्टेबल आनी 2 होमगार्डांक कोरोना बादलो। फातर्फ्या 23 केशी जाल्यो। थंय वचपाची वाट बंद। कुंकळ्ळेच्या आमदारान आपूण बरो आसा म्हूण फेसबुकार मेसेज घाल्या। ऑफिसांतलो सगळो स्टाफ नेगेटिव्ह। आनी जेन्ना फर्स्ट केस म्हगेली बाळ्ळी म्हणजे आंबेली कोण एक काजरा गेलोली ती पॉझिटिव्ह जाली। थिंगा हांव सॅनिटायज करपाक पर्सनल गेलो फॅब्रिकेट घेवन आनी दुसरे दिसाक कुंकळ्ळ्या कोंबा पारिकोटो थिंगाय हांवें सॅनिटायज केलें। आनी जेन्ना ते सॅनिटायज करता आसतना गोडे दोतोर म्हणटा तुगे मास्क गोडे नाकावल देंवलो आसतो म्हणटा ताका लागून हें म्हाका वायरस म्हाका लागलो। पूण तुमच्या मागण्यांनी हांव बरो आसा, कांय प्रॉब्लेम ना। महाराष्ट्रांतल्यान कोलवा आयिल्ले 4 जाणांच्या फॅमिलीक कोरोना बादलो। मोती दोंगरार आनीक 6 दुयेंती जाल्यार पेडण्या, वजरे 3 दुयेंती सापडले। 2 जाण वेर्णा इंडस्ट्रीत कामाक वचपी, एकलो सरकारी कर्मचारी।
कोविड-19 आड भारताचे पहिले कोव्हॅक्सिनाची 15 ऑगस्टाक लॉन्चाची तयारी. डझन भर वैजकी संस्थांक वाशिनाच्यो मानवी ट्रायल घेवंक लायल्यात. म्हयन्याभरात पहिल्या आणि दुसऱ्या पावण्यावेल्या मानवी चाचण्यांचो रिपोर्ट येतलो. इतले मजगती DCGAन झायडस कॅडिलाकूय दुसरे कोविड वाशिनाचे मानवी चाचण्यांक बावटो दाखयला. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन फक्त एका दिसाचे. शुक्रारा सर्वपक्षीय बसकेत थारले. कामकाज बिझनेस सल्लागार समितीचे बसकेत थारतले. कोविड पातळूंक लागिल्ल्यान अधिवेशनाचो कार्यकाळ उणे केला. गोवा फॉरवर्ड व्हर्च्युअल अधिवेशन मागता. सभापती पाटणेकारान आदी 3 सप्तकांचे म्हणिल्ले, उपरांत 2 सप्तकांचेर हाडले. निमाणे एकाच दिसाचे. एक सजेशन आयला की असेंब्ली सेशन एक दीस आसचें. ओके. आमचें म्हणणें कितें आशिल्लें की असेंब्ली सेशन जर एक दिसाचे घेतले जाल्यार इट शूड बी ऑन वोट ऑन अकाउंट. ओके. कारण बजेट पास करपाक, कारण हें बजेट आसा तें सगळें फूल रिसेट करचें पडटा. ह्या बजेटाक आतां अर्थूच उरूं ना. मागीर अशें ठरलें की ऑल धीस एस्पेक्ट्स वील बी डिस्कस्ड इन द बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटींग. स्पिकरान सांगलां आपूण एक थोड्या दिसांनी बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग आपयता आनी ताज्या पयलीं बाकीच्या राज्यांनी कशें चलना, कितें करता, वॉट दे आर डुईंग इन सच. बिकॉज महाराष्ट्रा सामकें हें आसा, दिल्लीक हें आसा, अशें थंय कशें चलना ताजें इन्फॉर्मेशन सगळें हाड म्हटलं तांकां. सो स्पिकराचें म्हणणें आशिल्लें की आमी अशें करया की एक दिसाचें करया आनी मागीर फूल फ्लॅज सेशन केन्ना ठरोवपाचें, कितें करपाचें तें करया. सो एक कन्सेन्सस जाल्लो आहा की बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट पब्लीक हेल्थ वी वील हॅव टू कन्सीड टू जस्ट a constitutional requirement to approve the vote on account for another 4 months. So we are not willing to pass the demands. 4 महिन्यांक एक दिसान एक वरान ताजे सगळें बजेट इररेलेवंट बजेट पास करपाक आमची तयारी ना. आमी सजेस्ट केल्लें व्हर्च्युअल असेंब्ली करची. व्हर्च्युअल असेंब्ली आज व्हर्च्युअल पार्लमेंट जावपाक शकता अशें परिस्थिती आहा. पूण आमची ई असेंब्लीच फेल जाल्ली आहा. सो व्हर्च्युअल असेंब्लीन हे खंयचे करतले आनी एक 2 वर्सां वतली व्हर्च्युअल असेंब्लीच तकलेन येवपाक खंयच्या. तुम्ही सहमत आहा? जुलयच्या लास्ट विकात जी असेंब्ली आसा ती एक दिसाची करची अशें ठरलां आनी सगळो जो बिझनेस आसा तो बिझनेस BAC मिटींग आमची जी जातली त्या वेळार डिसायड करपाचो. ताजे पयलीं काही गोश्टीची जाणीव आमी सगळ्यांनी तांकां करून दिल्या. एक जशी जे कमिटी आसा तांचें फंक्शनींग, त्या नंतर जे क्वेश्चन आवर आसा तो घेवचो की ना, त्यानंतर बाकीचे जे विशय असतात ते मागीर सरकारी बिल्स विशयी हे सगळ्यो गोष्टी BACच्या मिटिंगेंत आमचे ठरतले. इवन आमी आमची गॅलरी रिकामी ठेवूंक शकता. वेदर इट इज लेजिस्लेटिव्ह स्टाफ, वेदर इट इज पुलीस डिपार्टमेंट, फायर सर्वीस, हेल्थ, डिफरंट गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, MLA स्टाफ, मिनिस्टर स्टाफ, तेन्ना त्या हितून परत कितें तरी खंय नवीन उद्रेक जावचो न्ही कोविडाचो ह्या सगळ्या सेशनाच्या भितर. पूण सगळ्यांनी आमी चिंतलें की आमी 1 डे सेशन घेवया आनी त्या सेशनाचो जो हे आसा एजेंडा जो आसा 1 डेचो हो BAC मिटींग थरयतली आनी 8 दिसांनी आनी फुडलें सेशन जें आसा मोस्टली इट वील बी इन द मंथ ऑफ डिसेंबर अशें आमी चिंतलां. जें सेशन आमी लॉंग घेवया अशें म्हूण आयज एकमतान सगळ्याक थारलेलें आसा. सेरुला कॉम्युनिदाद जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाय. बेकायदेशीर बळकयल्ल्या 3 कोटी 19 लाखांची 7,975 स्क्वेअर मेत्र जमीन ईडीन कारवाय करून आपल्या ताब्यात घेतल्या. सुकूरचो सरपंच संदीप वजरकार, ताचो भाव शिवदास वजरकार, सेरूल कॉम्युनिदादीचो आदलो अटर्नी आग्ने लोबो आनी हेर कांय जाणांचेर ही केस चलता. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. गोंयांत ट्युरिझमाची घडी बसोवंक जाय ती पावलां पुलीस उखलतले. बेकायदेशीर गजालींक आळाबंद हाडून कायदो सुवेवस्था सांबाळपाची जबाबदारी गोंयच्या नव्या DGPन घेतल्या. मुकेश कुमार मीनान गोंयचो नवो DGP म्हूण शुक्रारा चार्ज घेतलो. तो 1989चे बॅचीचो IPS ऑफिसर. पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. Mukesh Kumar Meena has joined
as new Director General of Goa Police. He is with us. Sir, first question is regarding the corona spread among the policemen. What you have learned as it is just first day yours, and what would be your suggestion? I have been informed that there are some policemen who have been infected by this virus. We have discussed with senior officers as well as the ground officers, and we'll take measures, certainly we'll take measures against the spread of this virus in policemen. Those coming to police stations, we'll restrict entry to the police station. We'll have some arrangement outside. We'll have taken complaint online or in the box, and we'll certainly briefing our staff that they have to keep distance. And we are also analyzing how they got infected. Each and every case is being analyzed, so that other staff will be briefed. They should not repeat such mistake, or they should keep away from them. Sir, tourism is restarting here, so obviously tourists will come. And the same thing, another means like prostitution or drugs or any related crime may rise. So what would be your preparation and instruction to the ground staff? For tourists, we have got tourist police, we have got our whole policing, district police, as well as specialized units are also there, anti-narcotic cell is also there. So we have discussed this matter with senior officers, and we will certainly take action against if anybody is involved in criminal activity, we will take action, and will ensure the safety and security of tourists. Mukesh Kumar Meena is saying that safety and security of tourists and locals will be his priority. Hence, he will study the whole demography and will discuss the issue with other senior officers. With Omkar Phulari, Mukesh Kumar for Prudent. कोविड असताना ऑफ सिजनात टुरिझम सुरू केला म्हणून विरोधी आमदारांचो आवाज काढूंक सुरू. कसिनो खातीर सगळे चल्ला म्हणून रोहनाचो आरोप. विजय म्हणटा चोरया बार्रा सुरू करून पयशे करपाचो प्लान. मुख्यमंत्री म्हणटा हेल्थ खाते बरे काम करता. गोंयांत टेस्टी चड, रिकवरी बरी, रोजगार जायच. चेक नाक्यार मात एसओपीत म्हणल्या तशे ट्युरिस्टांक वेगळे कियोस्क नात. सगळ्या बरोबर ते ऑफिशियल एमएचे गायडलायन म्हणटा 12 बंद म्हणून, आणि एक भितरल्यान अरेंजमेंट केला की 12 उगडी दवरपाची आणि हफ्तो घेवपाचो. जे हॉटेल नॉर्मली 700-800 रुपयान वता ते 3000 रुपया बुकींग जाता. जून जुलयान सुरू टुरिझम करपाची एकदम खास खंयच्यान आयली. जून जुलय आमी सदांच म्हणटा ऑफ सीझन. सो इज इट समथिंग विच इट इज. सो आज समज तुवें जुलयान केला, मार्क माय वर्ड्स, विदिन द नेक्स्ट 1 मंथ कजिनो ओपन करपाक दितले. जे गोंयांत येताले कजिनोन खेळपाक तांकां हाडून कजिनोन खेळपाक. सो पयलीं तांकां कितें जाय, हॉटेलां ओपन केली आनी इल्लें कजिनो ओपन केले. हातूंतल्यान तांची इज दीस द ही तूं म्हणटा इकॉनॉमी, कितली इकॉनॉमी येता तुका हातून. आणि ह्या इकॉनॉमीन तूं कोरोना आयलो जाल्यार कितले लोक उरले. वी वील अर्न सो मच रेव्हेन्यू. लेट पीपल ऑफ गोवा नो वॉट इज देयर फोरकास्ट, बिकॉज दे हॅव फिगर्स, दे हॅव देयर एक्शन टेकन रिपोर्ट्स. सीएम म्हणटा बाकीच्या राज्यां परस गोंयांत टेस्टिंग चड, हेल्थ बऱ्यापैकी काम करता. रोजगार जाय म्हूण टुरिझम उक्ते केला. तशेंच एडीज इकॉनॉमिकल एक्टिविटी, सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी सुरू जाल्या. हाचो अर्थ कोण इंटरनॅशनल टुरिस्ट काय गोंयांत येवचो ना, इंटरनॅशनल फ्लायट स्टार्ट ना. खंय तरी आतां इंटरस्टेट मुवमेंट सगळी कडेन सुरू आसा. तसो पळोवंक वचत जाल्यार सगळे कडेन इंटरस्टेट मुवमेंट खंयसर स्टॉप करूंक ना. त्या खातीर जरी टुरिस्ट ओपन केला तरी विदीन द कंट्री जे कोण येवन रावपाचे आसत, कितें आसत, आनी ते सुरू जातले. खूब गोंयच्या लोकांक नोकऱ्योय जायो, तांकां हें जाय म्हटल्या उपरांत तांच्यांनी एक खूब प्रेशर मोठो आशिल्लो की टुरिझम इंडस्ट्री सुरू करची. ताच्या खातीर टुरिझम इंडस्ट्री ही सगळो विचार कन्सिडर करून वेवस्थीत एसओपी फॉलो करून सुरू केली. टुरिझम उक्ते केला म्हूण शिमेर वेवस्था पळोवंक प्रुडंटान चेक नाक्यांचेर परिस्थितीचो अदमास घेतलो. टुरिझम एसओपी प्रमाण टुरिस्टांक वेगळे कियोस्क ना, स्कॅनर आसात. हेरां बरोबर तांचे चेकिंग. गोंय सरकारान जरी ट्युरिस्टांक हिरो बाट दाखयल्ले आसा तरी पूण आमी गेटीचेर चॅक केल्या. आमी पोळ्या गेटीर आसात, हांगा तशें कांय दिश्टी पडले ना. ह्या दिसान डेली चलतालें तशेंच चालू आसा. जेन्ना आमी पुलिसां कडेन इन्क्वायरी केली, स्टाफा कडेन इन्क्वायरी केली, पूण तशी ते म्हणटा आमकां कांय गायडलायन्स आजून ना. म्हळ्यार टेम्पररी एक स्ट्रक्चर दिल्लें आशिल्लें, हितून भितर तांकां स्टाफाक खूब त्रास जातालो. आनी एक तांकां परमनंट स्ट्रक्चर रेडी जाला, तितून भितर तांकां बाकीची सगळी फॅसिलिटी मेळटल्यो ह्या दिसां भितर, अशें तेंचे कडल्यान आमकां कळ्ळां. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेशपूर. पत्रकार पेड न्यूज म्हूण कितेंय छापून हाडटात. पत्रकार पत्रेकार जाल्यात म्हूण केल्ल्या वक्तव्याची आपल्याक
खंत जाता म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयला. गोविंदाचे हे वादग्रस्त विधानाचेर गुज पत्रकार संघटनेचे पत्रकारांनी ताका मेळून खुलासो मागलो. ना आमी आयज गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे वतीन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर तशेंच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे हांकां मेळ्ळे इतल्याच खातीर की तांच्यांनी कांय दीस तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ज्या व्हिडिओंतल्यान ताणें पत्रकारांचेर आरोप केल्ले. ताणें अशें म्हटलेलें की पत्रकार हे आतां पत्रकार जाल्या. खुबशे पत्रकार पेड न्यूज करता, तांकां फेक रॉंग न्यूज फीड करता आनी तशें येता. सो आमी हेची दखल घेवन वी हॅड रिटर्न टू द मिनिस्टर ओके आनी वी हॅड सीक हीज एपोलॉजी ऑन दीस. सो त्या संदर्भान आयज आमी तेजो अपॉयंटमेंट ताका मेळ्ळे आयज आनी आमकां वी रियली थँक द मिनिस्टर की तांकां तेंची चूक समजली, तांकां जाणीव जाली आनी ही हॅज रिग्रेटेड ऑन दीस इश्यू. हांव मान्य करता की हांवें हो जो स्टेटमेंट जो केल्लो आसा तो जनरलायज म्हळ्यार सगळ्यांक उद्देशून हांवें स्टेटमेंट करूं ना. एखादो तो व्हिडिओचेर तसोच गेला आसपाक शकता, पूण आज हांव क्लॅरिफिकेशन करता की जे कितें पत्रकारांक आज म्हज्या स्टेटमेंटान जो हर्ट जाल्लो आसा आय रियली एक्सप्रेस माय रिग्रेट विथ प्रोफाउंड सेन्स दॅट हे फक्त जनरलायज करनासतना हांवें तुमी कोणीन तो मनार घेवचो न्ही. हांवेनूय हेचे पयलू पत्रकां दिल्लें आशिल्लें. म्हजे पत्रकात तशा तशे शब्द केन्ना हाडले ना मरे. चूक केले काय बरोबर केले कितें तें तुमची तशा हाडली ना ते आतां ते तुमी पळोवपाचे ते आतां हे पास्ट इज अ पावर. हांव तुमकां फक्त आतां सांगता तुमकां कितें आसता तें. हांव मंत्री आहा. मणिपुरात जसो 7 आमदारांचे केशीत कोर्टान निकाल दिला तेच प्रमाण मगोच्या फुटिल्ल्या दोगा आमदारांचो तसोच निकाल येतलो. मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळेकराचो दावो. आज ना जाल्यार फाल्यां निकाल खंय येतलोच. मगो पक्षूच गोंयाक दिशा दिवंक शकता हे खंय लोकांनी वळखलां. पक्षाचेंय काम ते दिशेन चल्लां. जनता आतां फुडें ठरयतली. ताणें सांगलें म्हणून जायना तें. तो आपल्याक कांय कळना. आयकलें? तो आपल्याक कांय कळना म्हणून दुसऱ्याक म्हणटा. आपल्याक कळटा की ताणें पयलींच्या PWD मिनिस्टराक बरें करून दाखयलें. पयलींच्या PWD मिनिस्टरान आनी मनोहर पर्रीकारान जवळ 20,000 कोटी गोंयांत हाडले आनी डेव्हलपमेंट केलो. आजच्या चीफ मिनिस्टर आनी PWD मिनिस्टर 40,000 हाडचे न्ही. ते हाडपा येना, नाचता येना, हांगड वांकड म्हणून मराठी म्हणटा. मोगो पक्ष होच गोंयचो फुडें फ्युचर आसूं शकता अशें लोकांचें मत जाल्लें आसा. बरोबर जालें जाल्यारूय सभापती निर्णय दिना आनी त्या खातीर आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्या. सभापतीक ऑर्डर दिवची की तो निर्णय बेगीन दी आनी तो निर्णय दिसत हे जे कोण आमदार आमचे 2 फुटून गेले तेंचे अधिकार काडचे. अधिकार काडचे सगळे. जो पर्यंत सभापती निर्णय दिवना तो पर्यंत अशें आमी मागलां. म्हाका दिसता 17 किंवा 20 तारखे भितर ती हियरिंगाक येतली केस. तुमकां तर वाचपाक येतली फर्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन 10th शेड्यूल. तुमी वाचा तो क्लोज वाचा. जो पर्यंत पार्टी वचना तो पर्यंत आमदारां वचपाक मेळना. एकदां चूक केली ती आपूण कोण चूक केलें म्हणटालो. लोक थापट मारताले. तुमी विचारताले न्ही चूक कित्याक केली. स्वार्था खातीर जो चूक करता फुडें तो केन्ना आपूण म्हणटा. डिसिजन तुमच्या फेवरान येतालें म्हणून गॅरंटी 100% मणिपुरा आयला न्ही. मणिपुरा डिसिजन सुप्रीम कोर्टान दिल्लें आहा आनी तेचे आमी उलोवपाचें कितें सांग पळय. आतां डिले जातलें काय कितें जातलें तें देव पार्ट ठरयता. आज येतलें नाल्यार 3 म्हयन्यांनी येतलें. केन्ना तरी येतलें. हणजुणे पंचायत लाच प्रकरणात पणजे स्पेशल कोर्टान पंच हनुमंत गोवेकाराक जामीन दिल्लो ना. तो कस्टडीतूच. दुसरो पंच सुरेंद्र गोवेकाराक जामीन दिलो जाल्यार नाच जावन अटकपूर्व जामिनाक गेल्ली तिसरी पंच शीतल दाबोळकाराचे अर्जाचेर अर्द सोमारा. अर्जाचो निकाल लागमेरेन तिका अटक जावची ना. As far as the anticipatory bail application is concerned, they have been the application has been heard at length and the matter has been kept for orders on Monday. And one thing which I
brought to the notice of the court, which was very strange, which I realized, which goes to the root of the matter, which speaks about the trap having been laid and done at one place, and then they say, India reply that the entire proceedings were done at the Anjuna police station. This is something I never heard of. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जियो टीव्ही ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.